नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। राज्यात तीन बायलो आमदार, एकली मंत्री ना। काँग्रेसीचो फुडारी गिरीशाचो सरकाराक प्रश्न। पांच दिसांच्या गणपतींचे जाले विसर्जन। गोयचे नुस्तें पावले मार्केटांनी। लोकांची गर्दी, कांय कडेन सवाय, कांय कडेन नुस्तें जालां म्हारग। डेन्मार्काचे राजदूत फ्रेंडिस स्वेन गोंय भेटीचेर। मुखेलमंत्री तशेंच मंत्र्यां वांगडा जाल्यो बसका। काणकोणां बलराम शाळेक दिली भेट। गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळांचेर काम करपाक खंय डेन्मार्क इत्सूक। आयतारा सकाळी चिखले कदंबा बस आनी टॅक्सी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। टॅक्सीक वांटोवपाक लागून बसीच्या ड्रायव्हरान कुशीक व्हरून मोखली बस। आमकां जुने निवृत्त वेतनूच जाय, अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाची मागणी। गोंयांत पावली रॅली, दिल्लीत जातलो समारोप। आनी गणपती बाप्पाच्या माथ्यार फेट्यांचो नवो ट्रेंड। मांद्रेचो कलाकार संजय सातोस्कराच्या फेट्यांक गोंया सयत महाराष्ट्रांतूय मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बायलांक राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान गोंय सरकाराचेर फण्ण मारला। राज्यांत तीन बायलां आमदार आसतना एकल्याकूय मंत्रीपद ना म्हणून गिरीशान मुद्दो काडलो। काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर राज्यात परत एक फावट ॲक्टिव्ह जाला। CWCचो परमनंट इन्व्हायटी म्हूण नेमणूक जाल्ले सावन वेगवेगळ्या विशयाचेर गिरीश सरकाराक घेरताना दिसता। आता बायलांक राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावेल्यान गिरीशान सरकाराचेर टिका केल्या। राज्यात तीन बायलो आमदार आसतना एकल्याकूय मंत्रीपद कित्याक नाका म्हूण गिरीशान मुद्दो काडला। बायल आमदारांक मंत्रीपद दिवन सरकारान तांचो सन्मान करचो म्हूण गिरीशाची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी। Regarding women reservation and Sanman, Chief Minister of Goa should walk the talk. तेणेन ज्या बायलांच्या सन्मानाच्यो जो आपलो शब्द दिल्लो आसा तेणे पाळून दाखोवचें आनी गोंयच्या मंत्रिमंडळाक तिनूय बायलांचो समावेश करचो। कारण तेणे कालूच उलयला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अंडर बायलांचो खूप सन्मान जाता। 33% रिझर्वेशन दिल्लें आसा। हांव मुख्यमंत्र्याचे नजरे हाडून दिवपाक सोदता। पयलीं तुजे कॅबिनेटाक बायलांचो सन्मान कर। तुजे मंत्रिमंडळाक एकूय बायल ना, 3 आमदार बायल्यो आसात, तुमकां सारकी फूल मेजॉरिटी आसा। आनी हे सगळें आसतनाय तूं एकूय बायलेक मंत्रिमंडळाक दवरलेली ना। आनी मंत्रिमंडळात तूं अजूनय घेवपाक शकता। त्या तिनूय बायलांक मंत्री कर। तुका कास्ट सेन्ससाक रावपाची गरज ना, तुका डिलिमिटेशनाक रावपाची गरज ना। हो सगळो अधिकार तुजे कडेन आसा। आनीक गोंयच्या लोकांक आनी देशाकूय दाखोवन दी की जो उलयता बायलांचो सन्मान ते तूं करून दाखयता म्हणून। नाजाल्यार हेजे पयलीं जे ओपन डिफेकेशन जाल्लें डिक्लेअर जाल्लें 100% उदकाची सोय जाल्या अश्यो ज्यो बडाई मारलेल्यो त्योय बीन ह्या बायलांच्या सन्मानाक दरम्यानूय तीच गजाल जातली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 5 दिसांचे गणपती पावयले आनी गोंयचे नुस्तें मार्केटांनी आयतारा सकाळी लोकांची गर्दी पडली। मार्केटात तरातरांचें नुस्तें, कांय कडेन म्हारग जाल्यार कांय कडेन सवाय। पळयात गोंयच्या नुस्तें मार्केटांनी पडिल्ली लोकांची गर्दी। पुराय श्रावण म्हयनो ते चवथी मेरेन गोंयांत चडशे जाण शिवराक रावतात।
तातूंत अंदू अदीक म्हयनो आयिल्ल्यान चड काळ लोकांक शिवराक रावचे पडले। आयतारा 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन जाले। सोमारा लोकांची नुस्तें मार्केटांनी गर्दी। लोकांनी गणेश चतुर्थीच्या आमच्या श्रावणाच्या दरम्यान 1 म्हयनो जो उपासाचो तेंच्यांनी जो आस्वाद घेतलो नुस्त्याक मातशें पयस रावले तरी थोड्यांनी 2 म्हयने 1 म्हयनो आनी अदीक चडच येयलो त्या खातीर लोकांनी आनी 2 म्हयने उपास रावले। आयज ज्या बाजारान आयज येयल्ले आसा ते आयज पयशान रेट वाडला काय कितें वाडला तें पळयना नुस्तें कशें आयज मेळटलें तें तोंडार आमकां आयज घास कसो नुस्त्याचो पडटलो हे आशेन आयज सगळे बाजारान येयल्ले आसा आनी नुस्तें वाडलेलें आसा हें म्हत्वाचें आहा। नुस्तें वाडलां पूण लोकांनी आतां रेट पळोवना नुस्त्याची चव आयज कशी मेळटली तेजें लक्ष दिवन आमी नुस्तें घेतलेलें आसा। मोठें नुस्तें घेतलें जाल्यार पयशे चड न्हू। नुस्तें अंकल कशें आसा? नुस्तें आहा सवाय आहा व्हडलें म्हारग चड ना। ओके व्हडलें नुस्तें तर बरें घेतलेलें बरें बरें तांबूशे तोणाच्यो मागीर मुड्डोश्यो तें नुस्तें म्हारगूच। आयज चड आमकां गर्दी दिश्टी पडटा। आं चड गर्दी दिश्टी पडटा। हय आयज थोडे आसा तो पयलो दीस खावपाचें न्हू लोक आयज गर्दी आसतली। सो आयज कितें म्हारग बीन आसा नुस्तें ना न्हू नॉर्मल रेट आमकां ओके परवडटा बरें आहा रिजनेबल रेट आहा। दिवचलच्या नुस्तें मार्केटात नुस्तें घेवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली। म्हारग आसून लेगीत नुस्तें मोगी खवय्यांनी नुस्तें विकत घेवपाक घुरी घाल्ली। इसवण आनी मुड्डोशे 800 ते 900 रुपया किलो जाल्यार पापलेटां सुंगटां लेगीत म्हारग आशिल्ली। आयज हांव नुस्त्याक गेल्लो आसा पण आयज श्रावण 2 म्हयने जाले चालू आसलो त्या कारणान आनी तितून चवथ जाली आनी चवथीचे 5 दीस गणपती पळोवन आयज हांव नुस्त्याक गेल्लो आसा। म्हटल्यार नुस्त्याक येयला म्हटल्यार वतात थंय म्हारगाय इतकी म्हारगाय आसा की ती घेवपाकूच आमकां परवडना। तरी आसतना कितें करतलो शिवराक 2 म्हयने रावल्ल्या कारणान ताका लागून आमकां ते म्हारगाय नुस्तें घेवचें पडलें भरपूर म्हारग पण अशें घेवपाक गेलो जाल्यार कमीत कमी एक सादें पापलेट घेतलो जाल्यार 600 रुपया किलो सांगता। ते कशें परवडटले? इसवण घेवन गेलो जाल्यार 800 रुपया सांगता तर कशें घेवपाक गेलो ताका लागून आमकां आतां अशें जालें की बारीक कितें बांगडे म्हणून आनी हें म्हणून ते घेवन आमी आतां घरा वचपाचें आहा। नुस्तें म्हटलें की गोंयकार सामके पिशे जातात। नुस्तें नासत जाल्यार चडशे जाणांक जेवण चलना। 5 दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत आतां हळू नुस्तें मार्केटांनी गर्दी जातली। आयतारा दिवचलच्या नुस्तें मार्केटांत नुस्तें मोगींनी प्रचंड गर्दी केल्ली। ताचें कारण म्हळ्यार श्रावण म्हयनो आनी ताचे उपरांत आयिल्ली चवथ हाका लागून सुमार 1.25 म्हयनो चडशे जण शिवराक आशिल्ले। काल 5 दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत आतां नुस्तें खावपाक चडशे जाण मेकळे जाल्यात। आयज दिवचलच्या बाजारात बांगडे इसवण मुड्डुश्यो पापलेटां आनी हेर सगळ्या प्रकाराचें नुस्तें विकपाक उपलब्ध आशिल्लें। मात हे नुस्तें बरेंच म्हारग आशिल्लें तरी लेगीत सुमार 1.25 म्हयनो नुस्त्या पासून पयस आशिल्ले नुस्तें मोगी नुस्तें व्हडा उमेदीन खरेदी करतना दिसून येतालें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। डेन्मार्काचो राजदूत फ्रेडी स्वॅन सध्या गोंय भेटीचेर आसा। स्वॅन हाणें आयतारा काणकोणच्या बलराम निवासी शाळेक भेट दिली। ह्या वेळार ताणें विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें। भारताच्या संस्कृतायेची ह्या वेळार स्वॅन हाणें बरीच तुस्त केल्या। डेन्मार्काचो राजदूत फ्रेडी स्वॅन हे शेनवारा गोंयांत पावल्यात। आयतारा तांणी काणकोणच्या बलराम निवासी शाळेक भेट दिली तशेंच विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें। काणकोणा सारको डेन्मार्क पयलीं एक आदिवासी तशेंच उदरगत जावंक नाशिल्लो देश आशिल्लो, मात शिक्षणान डेन्मार्काची उदरगत केली अशें फ्रेडी हांणी म्हणलां। And you showed to me your culture. Culture is the most important connection between people. You are the future of India because you are being educated. You are given a background to develop, and this fantastic high school society, Sri Balaram and Honorable Senior Gomantak,
is giving you an opportunity. And to come to this area, come to your place. I know it's a tribal area, and it's difficult if you are not part of the mainstream. But today, you are the mainstream. And I hope that the connect that we have made through the Honorable Speaker and the whole team, that will also connect us for your future. Denmark, as was said, a small country, very small. We are like a tribal society, we are not that many people. But we were strong together and we created a very rich society. Why? Because centuries ago we had people like that taught us that we have to educate ourselves. Without education we will be nowhere. And here we also have culture with you, fantastic culture. So I bless you from my heart, and I hope our friendship will continue, and I hope that we will also be able to support you, support this area, support this fantastic state of Goa. राजदूत फ्रेडी हांची शेनवारा मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळाच्या हेर मंत्र्या वांगडा खासा बसका जाली। या वेळार महत्वाच्या काय विशयाचेर चर्चा जाल्यो। तातूंत थारला ते अशें पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान डेन्मार्क टू गोवा रुटाचेर चार्टर फ्लायटी सुरू करपाचे उतर फ्रेडी हांणी दिला। दूध उत्पादन आणि नुस्तेमारी मळाक घटमूट करपा खातीर डेन्मार्काचे मार्गदर्शन घेवपाचे गोंय सरकारान थारायिल्ल्याचे कळटा। डेन्मार्काचो आधुनिक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून उदका पुरवण तशेंच उदकाचेर जातली प्रक्रिया, हवामान बदलाचेर लेगीत जाली चर्चा। डेन्मार्क हो देश शेतकी तशेंच आधुनिक तंत्रगिन्यानाच्या मळार प्रगतशील। ताका लागून गोंयच्या उदरगतीक डेन्मार्काचो वांगड मेळत जाल्यार गोंयची उदरगत करपाची सरकाराची मोख। What we would like to do is, under the wise guidance of Honorable Speaker Tavakkar, but also being inspired by your Honorable President Draupadi Murmu. I heard her the other day, and she was talking about how really to move India Bharat ahead. We would like to bring welfare, we like to bring dairy, we like to bring health, we like to bring new hope, new opportunities for this area. And to see is believing. If I had not been here, it would have been difficult for me to understand the future of the tribal societies of India. But now I'm here and I can see. Daily for me. Yeah. And it's really important. I go back from this area, Kanakona, to Delhi with a strong impression that this is also India, and we need really to work hard, all of us, even the foreigners and ambassadors like me, to bring back a message to Delhi. This is the future of India. Here you have a strong culture, you have the strong personalities who would drive forward this tribal society of Goa. नारायण देसाई सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आयतारा सकाळी चिखले कदंबा बस आणि टॅक्सी मदीं एक भिरांकूळ अपघात जालो। टॅक्सी चुकीच्या वटेन येता ते पळोवन टॅक्सीक वाटोवपाक लागून बसीच्या ड्रायव्हरान बस सायडीक व्हरून मोकली। कोणाक जिवीत हानी जावंक ना, मात बसीचें बरेंच लुकसाण जालां। बस येताली अशी आणि ते सायडीक गाडी आसलेल्यो, हो टॅक्सीवालो हांगा आशिल्लो, हांगाच्यान असो फुडें गेलो म्हणून तो बसवालो त्यो गाडयो सेव करपाक गेलो, एका सेव करपाक गेलो आनी थंय मारली जोरदार। एक्चुअली मिस्टेक कार रॉंग सायडीक गाडी चलयता मरे आनी ट्रक बीन गेलो की भायर
आणि कितली वर्सां जाली हांगा आदनेऱ्यो जाता आनी एक्सिडेंट जाता आनी प्रत्येक वर्साची स्टोरी कितले फाटी हांकां सांगलां हांगा स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून दॅट इज कदाचित लोक स्लो येतले. जुने निवृत्ती वेतूनच कायम दवरचे हे मागणे खातीर अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाची रॅली आयतारा गोंया पावली. 5 सप्टेंबरा सावन सुरू जाल्ली ही यात्रा आसाम, कन्याकुमारी, वाघा बॉर्डर, गुजरात अशी करीत मडगांवां पावली. 5 ऑक्टोबराक ती दिल्ली पावतली. केंद्र सरकारान लागू केल्ले हे निवृत्ती वेतन फाटीं घेवन जुने निवृत्ती वेतन बेगीन चालू दवरचे म्हणून तांची मुखेल मागणी आसा. निवृत्त राजकारण्यांक लेगीत 7वें वेतन आयोगाचो लाव जाता जाल्यार आमकां तो कित्याक जावचो न्हय का म्हणून अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाच्या हरी गोविंदान मागणी केल्या. Primary Teachers Federation is affiliating body of state level unions. We conducted Bharata Yatra, 4 Bharata Yatras, one from Assam, one from Kanyakumari, one from Wagah border, one from Gujarat. These 4 yatras started September 5 National Teachers Day. This culmination at October 5 and International Teachers Day at Delhi. This yatra for restore the old pension scheme and a unified salary as per 7th CPC across the nation, and also withdrawal of the hurtful recommendations from NEP and unify and regularize the teachers, Shiksha Karmi, guest teachers, etc. These 4 demands we raise. We are continuing this yatra today. We covered around 5,500 kilometers this yatra. इसी तरह 4 यात्रा है. इस यात्रा कल्मिनेशन के समय वर्ल्ड टीचर्स यूनियन लीडर्स आल्सो भी कम. हमारा रेस्पेक्टेड रामपाल जी का इच्छा है दिस यात्रा सक्सेस हो गया. यू पीपल, गोवा पीपल एंड गोवा मीडिया गिव वेरी सपोर्ट टू अस. थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट. Restored old pension scheme. Since 2004, the government introduced a new pension scheme. That is very hurtful to us. So we ask all MLAs, all ministers, they are getting new pension, old pension scheme. But hum log not get old pension. So we want pension is the deferred salary. Now after 20-30 years work के बाद half salary we have. इसलिए this yatra, this restore the old pension scheme. That is our main demand. The national program, not only Goa. This is a national program. Central government put an order, then they will all MLA and all ministers will give. So we raise the point to all over India. I am Hari Govindan, National Treasurer AIPTF. This is Basuraj Lurikar, working president and All India Primary Teachers Federation. This is हमारा आपका गोवा का president कमलाकर देश है. आणि सेंट्रलान जसे ते इम्प्लिमेंट केले रे दुसरे दिसा गोंयान जातले आमकां पूर्ण आशा आसा. गोवा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष आसा. AIPTF आयज यात्रा गोंयान पावल्या आणि ह्या मडगांवच्या व्हॅल्यू ती आता येवपाची आसा काणकोणसून. आमची एक मागणी आसा की ओल्ड पेन्शन स्कीम दवरपाची. 2005च्या नंतर न्यू पॉलिसी जी सुरू जाला ती ताका आमचो ओपोज आसा. एकूच उद्दिश्ट दवरून आयज आमची यात्रा सुरू जाल्ली आसा. कित्याक लागून ओपोज करता तुमी न्यू पॉलिसी? न्यू पेन्शन स्किमाक आमकां बेनिफीट ना. ज्यो बेनिफीट आमच्या ओल्ड पेन्शन स्किमीन आसा ती आमकां न्यू पॉलिसीन मेळना म्हणून आमचो ओपोज आसा. मांद्रेचो संजय सातोस्कर गणपतीचे फेटे करपी फामाद. हो ताचो वेवसायूय करता. ताणें केल्ल्या गणपतींच्या फेट्यांक गोंया सयत महाराष्ट्रांतूय मोठी मागणी आसा. पळोवयात ताचो स्पेशल रिपोर्ट. हो मांद्रेचो संजय सातोस्कार. संजय सध्या गणपतीचे फेटे करपाक सामको बिजी आसा. गणपतीचे फेटे करपी म्हूण संजय फामाद. गणपतीच्या माथ्यार फेटो घातलो काय ताका एक वेगळेच रूप येता. संजयाच्या गणपतीचे फेट्याक गोंया सयत महाराष्ट्रांतूय मोठी मागणी. संजयाक नवनवीन वस्तू करपाची आवड. हेच आवडींतल्यान संजय फेटे करपाक लागलो. ताच्या आवडीचे उपरांत व्यवसायात रुपांतर जाले. संजय सध्या 400 रुपयापासून 1000 मेरेनच्या रेटीचे फेटे विकता. ल्हान व्हड सगळ्या आकारांनी फेटे आसात.
म्हजो बिझनेसय ह्यो असलो आनी मी नवीन काहीतरी करपाचा चितीच असतं. म्हणजे नवीन काय करपाक जाय असं म्हणजे आता हे फेटे केले, परत शेले केले, तांकां रेडीमेड डायरेक्ट घालपाचे शेले तशें केले. ह्या तुमच्या कामान कोण कोणाक हेल्प लागता? हेतून म्हाजो झील आसा साई, तो हेल्प करता. तूं कितें करता? तो ग्रॅज्युएट जाला पूण ताका बिझनेसाची आवड आसा आनी असलो करपाची ताका खूब आवड आसा आनी तो म्हाका म्हणजे जास्तीस आतां काम तो करता. जी प्रमाणे आसत 400चे आसत, 500 रुपया, 600 रुपया तशें आसत. म्हणजे स्मॉल सायज, मिडियम आनी बीग अशे 3 सायजी आसा. ताका फाटल्यान अशी दोरी आसा, ती दोरी धरून अशें फाटल्यान धरून बांदपाची आनी तो ऑलरेडी आसता बघ मुकूट, तो सगळो कवर जाता. तो कांयच दिसना हेच्या फुडें, कांयच दिसना ना. तो सगळो पॅक रावता हे बांदल्या उपरांत 4-5 फुटाची मेरेन तळ्या गणपती. प्रत्येकान आपली कला जिती दवरपाक जायच, मात फुडले पिळगे मेरेनूय पावोवपाक जाय. तशें केल्यारूच कला तिगोवन उरतली अशें संजय म्हणटा. ती कला आतां अशी शिकलेले भुरगे आसत पूण ती कसली आदली कला आसा पळय ती टिकोवन दवरूंकच जाय. आनी जे कोण कलाकार आसता तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक थोडी तरी ती दाखोवंक जाय. आतां म्हाज्या आंगात जी कला आसा ती म्हाज्या झिलाक म्हणजे चेडवाक मी दाखयल्या आनी ती करता. तांकां आवडय आसा. अशी करून ती कला जिवंत उरतली, नाल्यार ती सोंपतली ना. तेका हें केलें जाल्यार फाटल्यान कोणी भुरग्यांनी आमच्या गोंयांत अशे खूब कलाकार आसा. म्हणजे आमच्या गोंय म्हटल्यार ही कलाकाराची भुमी कशी आसा आनी ती तेंच्यांनी कला कोणाक अशी आपल्या भुरग्यांक आनी कोणाक शिकोवन ती कला वाडोवपाची आनी ती जोपासून दवरपाची. ती कला भायल्या लोकांच्या हातीक दिवपाची ना. कित्याक आतां मुर्तीकार आसत, कोणे नारळाचे कांय कार्विंग करता आनीक कसले ते लाकडाचं काम करतात, कार्विंग बी करतात. असे खूप कलाकार आसा. तेंच्यांनी ती कला आपले फॅमिलीक तरी कोणाक दाखोवन ती दवरपाची, चालू दवरपाची ती कला. आपल्या गणपतीची मूर्ती आकर्षक दिसची, ताची आरास सुबक सुंदर आसची अशें दरेकल्याक दिसता. तातूंत संजया सारको कलाकार आकर्षक फेट्यांच्या माध्यमांतल्यान आनीक भर घालता. गणपतीक फेट्यांचो आतां नवो ट्रेंड. हे नव्या ट्रेंडात बांद्रेचो संजय सातोसकार गोंया सावन महाराष्ट्रा मेरेन फामाद आनी गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल. पेडण्याच्यान निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके वेळार बायलां खातीर 33% आरक्षण लागू जातले असो विश्वास राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो. गोंय हें सुशिक्षीत राज्य आनी महिला सक्षम आसात. तेन्ना वेंचणुकेच्या वेळार उमेदवार निवडटना प्रश्न निर्माण जावचो ना अशें मत लेगीत ताणें उक्तायलें. मुहूर्ताचेर आमचे नवीन जे पार्लिमेंट बांदिल्लें आसा ताचे भितर प्रवेश जालो आनी तो जातकच पयलें कामकाज जें जालें ताच्या भितर चंद्रयानाच्या संदर्भांतलें उलोवप सगळ्यांनी अभिनंदनाचो ठरावाचेर उलयलें आनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खूब वर्सांची ती मागणी आशिल्ली की 33% रिजर्वेशन हें महिलांक मेळचें म्हणून. आनी पयले वेळाचेर दोनूय पार्लिमेंटाची राज्यसभा आनी लोकसभा ह्या दोनूय सदना भितर युनानिमसली म्हणजे कोणाचेर अपोज उलयले सगळे अपोनंट क्रिटिसिजमाचेर उलयले आसतले पण मतदान जे वेळाचेर जालें त्या वेळाचेर सर्वानुमते तें रिजर्वेशन पास जालें. लोकसभे भितर फक्त 2 खासदारांनी अपोज केलो वोटिंगाचेर. राज्यसभा भितर 100% जालें पण एक मतान तो एक 33% रिजर्वेशन हें पास जाल्लें आसा आनी ताचो बेनिफीट कारण एक 2027च्या निवडणुकीक गोंया भितर लागू जावपाक शकता. 33% म्हळ्यार एवरेज साधारण एक 13 रिजर्व जे सीट जे आसात ते सीट रिजर्व जातले आनी त्यामुळे कशें आसा की गोंया मदीं सुद्दां कॅपेबल महिला तश्यो आसात. त्यामुळे येणाऱ्या हातूंतल्यान अजुनूय वेळ आसा तांकां. त्यामुळे प्रत्येक ते रिजर्वेशनाचेर जो सीट जातलो थंय कॅपेबल महिला आमचे कडेन मेळटल्यो आनी गोंय तशें एक सुशिक्षीत राज्य आसल्या कारणान म्हाका दिसता ताचो व्हडलो त्रास गोंया भितर जावपाक. सत्तरी तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीची वर्सुकी आमसभा आयतारा बरीच तापली.
फाटल्या सभेत घेतिल्ल्या थारावाक अजून कित्याक तेंच्यांनी चालीक लावंक नाका म्हणून सभासदाचो संचालक मंडळाक प्रश्न. कामगारांचो पगार, बोनस हेही विशय सभेत गाजले. संस्थेच्या ॲडमिन सोसायटीच्या कारभारात लक्ष घालचे, संचालकाच्या राजकारणांत न्ही असो सल्लो लेगीत सभासदांनी ह्या वेळार तांकां दिलो. कितें करपाक जाय, हांव इंडिविज्युअल म्हाका सबसिडी मेळोंक ना जाल्यार ती सांगपाक जाय आसली बाबा ताजो नंबर आसा, हांव नंबरान फोन करपाक जाय आसलो की तुजो अकाउंट नंबर बाबा दुसरो तो कृषी कार्डाक तुवें दिला तो दी, नाल्यार नॅशनल बँकेचो दी. 100 लोकांची सबसिडी उराव आनी परत तांकां कलमां दिता आसतना तेजें इन्फॉर्मेशन ना. रिपोर्ट दिना म्हणटा ड्युरिंग द पिरियड ऑफ 1/4/23 to 24 करेक्शन तुम्ही सांगपाक जाय तुमच्या मिस्टेकी पयलीं. बुकलेट तुमीच बुकलेट वाचूंक ना. न्ही आनी कितें आहा, समजा शेतकरी आमचो कोणी चेअरमॅन आसतलो ताका जर समजना जाय जाल्यार ते एमडीन गायड करूंक जाय. कोणूय आमचो बिन शिक्षणीक बसतलो हांगा चेअरमॅन तो आसा आमच्या कायद्यान प्रोविजनूय आसा आनी बसोंकूय जाय जाल्यार ताका गायड करपाक एमडी आसता. तुम्ही रिक्वेस्ट केला हांगासर आमी जे गेल्या मिटिंगेक जे हे केला तुमकां अहवाल तुमी हांगा सादर केला तुम्ही ऍक्च्युली तो बरोबर तुम्ही कंप्लाय कितें केलें ते तुमकां त्यो दिवंक लागलो रिपोर्टाक तेच उलयलें. हे जे 7 ठराव हांगासर आहा ते तुमच्याक तुमी कितें केलें, खंय खंय तुमचें काम चालू आहा तो काम कितें केलां तुमी ते जाय आसलें. कंप्लाय गो तुमच्या कडसून आमकां रिप्लाय केली, आमी प्रश्न विचारलो तुमच्या कडसून काय ना, तुमी तसो हांगा परत दिलो. आनी तितून म्हाजो एक प्रश्न आसा, जो केरीची जागो आहा सोसायटीचो ती गेले 4 वर्सां आमी तो मांडटा प्रश्न, अजून पर्यंत तुमच्या कडेन तुमकां इंट्रस्ट ना तो जागो सोडपाचो जाल्यार तुमी आपल्या कडेन जायना म्हणून तो जागो सोडा. खंय जर तुमकां जर इंट्रस्ट ना जाल्यार दुसऱ्या सोसायटीक ती जमीन सोडा. सहकारी क्षेत्रांतले आनी खूब कामां करपाक जाता. तुमचें कितें तेजेर हें आसा न्हू तो सांगा, कित्याक हांव गेले 4 वर्सां ही मांडटा प्रश्न आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. कित्याक काही गोष्टी आसा त्यो खबर नासता शेअर होल्डरांक. रिपोर्ट असो तुवें ना बाबा अमके खर्च जाला तो कितलो जाला तो अमको जाला, संघटीकरण केलें तो अमक्यान सांगलें ते तशेंच दवरपाचें केलें वा ना केलें हेचें इम्प्लिमेंटेशन नाका. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.